कितें सांगतलो ह्या विशयाची रानियाळ करतना म्हज्या जिवितान घडिल्ली घडणीची म्हाका याद जाली. आनी ती अशी, सेमिनारीन हांव शिकता आसतना आमचे सेमिनारीन जायत्यो संस्था आसात. तांतली एक म्हळ्यार सेंट जोझफ आउटरीच. आनी हाचे वांगडी सगळे सेमिनारिस्ट. तांची कार्य जावन आसा सरभोंवतणी आशिल्ल्या दुयेंतींक, उत्तर प्रायेर पावलेल्या मनशांक हॉस्पिटलांनी बेड दिवप. अशेंच बेड दितना जायतीं हांसतालीं, खुशाल आसतालीं, जाल्यार जायतीं आपलें दूख पुरगोडटालीं आनी शिणूय करतालीं. हें म्हाका कित्याक फावच न्ही. अशेंच हांव 3 सुमार म्हाका शांती आवेदना हांगासर वचूंक भाग फावच न्ही. पयल्या सुमारान हांव थंय गेलो, थोडी निराशी जाल्यार थोडी खुशाल. तातूंत एक दादलो आसलो. तो सदांच खुशाल. इतलें दूख तो सोंसतालो, खुशाल. दुसऱ्या सुमारान गेलो, तरी खुशाल. हांसते मुखाबळ ताचें बरे तरेन आमकां घेतालो. आनी तिसऱ्या सुमारान थंय गेलो तेन्ना तसोच खुशाल तो मेळिलो. तो खुशाल आसा तो पळोवन हांवें ताका विचार केलो, इतलें कश्ट दूख तूं सोंसताय तरी आसतना तूं खुशाल कित्याक? खुशाल कसो आसताय? त्या वेळार ताणें आपल्या बाजेचेर एक खुरीस दवरलेलो. तो काडून दाखोवन म्हळें, ओ जेजू ब्रादर, ताणें जायते सोंसलें, कांयच ताची चूक नासतना जायती दूख सोंसली. पूण ज्या ज्या वेळार म्हजें दूख वाडटा त्या त्या वेळार हांव ह्या खुर्साचेर नदर मारता आनी होच खुरीस म्हाका बळ दिता म्हजें दूख सोंसूंक. भयणी भावांनो, दुसऱ्या उतरांनी आनी ताचेर कुशीन आशिल्ल्या कुय तेंच जिवीत, खुशाल जिवीत जिवंक आदार दिता. भयणी भावांनो, कशें घडलें काय? कित्याक पवित्र आत्मो ताची सवय आशिल्लो. देव ताका आदार दितालो. कित्याक खुर्साचेर नदर मारून आपले कश्ट तो फुडें व्हरतालो, देवाची तुस्त करतालो, खुशाल आसलो. भयणी भावांनो, आयच्या वाचपांनी आमकां असलेंच मेळटा. पयल्या वाचपान पळयलें जाल्यार पवित्र आत्म्याची खबर केल्ली आमकां मेळटा. आनी होच आत्मो आमकां आदार दिता देवाची दिन वासणी करूंक, वाखाणणी करूंक. भयणी भावांनो, जाल्यार शुभ वर्तमानान जेजू पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरून बाबाक दिन वाचता. दिन वाचून जेजून आपलें जिवीत सारलें. आगोड परिस्थिती मध्ये लागून देवाची वाखाणणी केली. जायत्या जाणांची भूकूय मारली देवाची वाखाणणी करून. 5 वडे आनी 2 मासडी घेवन देवाक दिन वाचलो आनी जायत्या जाणांची भूक मारली. मेजूंक जायना तितल्यांची. भयणी भावांनो, पूण तो वाखाणणीन पदवी आसा. आमी महास्तुतीन आमकां असलेंच मेळटा. चवथ्या महास्तुतीन आमी देवाची वाखाणणी करता तेन्ना ताची पदवी बिलकुल चडना, पूण आमीच ताचे कृपेन वाडत वेता. भयणी भावांनो, जेन्ना आमी देवाची वाखाणणी करता ताची कृपेन वाडत वेता. आनी एकलो अशें म्हणटालो, सगळे परिस्थितीन एकलो मनीस म्हणटालो देवाची वाखाणणी करूंक गरजेची. कित्याक? जेन्ना आमी देवाची वाखाणणी करता काडोक न पयत जाता. डिफीट्स द फोर्स ऑफ डार्कनेस. काडोक नाच जाता. खंयचो काडोक? काडोक पातकाचो, काडोक निराशीपणाचो. ती असली नाच जाता. आज ह्या घडयेक तुमी सगळे परिस्थितीन देवाची वाखाणणी करूंक हांगासर जमल्यात. तुमी म्हणटल्यात कशें? सकाळीं उठून कश्ट बेगीन उठून, धांवतेरी मोटारां थोड्यांक भितर हाडूंक मेळटात जाल्यार थोड्यांक पयस धरून चुलूंक येवंक पडटा. हिवूय आगोड परिस्थिती. आनी हे परिस्थितीन लागून तुमी देवाची वाखाणणी करूंक आयल्यात. शाबासकी तुमकां.
पूण वाखणणी करूंक सोंपें केन्ना जेन्ना आमच्या जिवितान सगळें बरें चलता आमी देवाक वाखणटा. पूण जायते फावटी अशेंय घडटा म्हाका सगळें मेळ्ळां, हांव गर्वान भरता, हांवूच जाता देव. वाखणणी करूंक मुखार सरना. हांव सगळें हांवें केलां, हे म्हजे वस्तुकीन हांवें केलां, हांव पण घेवन भोंवता आनी देवा सल्लो पयस वता. अडचणी मदें वाखणणी करूंक जाता जाता आगोर. पूण जी कोण वाखणणी करतात, दिन वाचतात, बाबाड ठेवतात, ती कुरपेन वाडटात. जशे परी शांती अवेदनान हांगा आशिल्ल्या ह्या मनशान आमकां दाखोवन दिलां. वाखणणी केल्यार देवाच्या कुरपेन वाडटात. देवाची कृपा आदार दिता मोगाची शांतीची जिवीत जिवंक, खुशाल जिवीत जिवंक. तूं खुशाल जिवंक सोदताय जाल्यार थांबो नासतना वाखणणी कर. बागयोन पावलून एबेसकारान बरयलेले चिठीनूय बागयोन पावलो बडकून येत आसलो, पूण जाणी बाबाट ठेवलो सगळे परिस्थितीन ताची वाखणणी करता आनी म्हणटा हांव थांबनासतना तुमचे खातीर मागणी करीत आसा. एबेसकारान बरयलेले चिठीन पयलो आवेसवर 16वी ओळीन अशें आमकां मेळटा. थेसलोनिकांकारूय बरयलेले पयले चिठीन 5व्या आवेसवरान 16 ते 18 ओळी मेरेन कशें मेळटा, सदांच खुशाल रावात, थांबनासतना मागणी करात, जाता तें जावं सदांच आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटाक लागून तुमी केल्लें देवाक जाय. भयणी भावांनो, सदांच सगळे परिस्थितीन सगळे घडीतान देवाची वाखणणी करात. बागयोन पावलो जावन आसा व्हडल्यांतलो व्हडलो नमुनो सगळे परिस्थितीन देवाची वाखणणी करूं. जेजूनय वाखणणी केली, बापाक दिनवासलो सगळे परिस्थितीन, कोश्टवतालो वळवळटालो तेन्ना पर्यंत ताणें म्हणी म्हजी खोशी न्हय पूण बाबा तुजी खोशी जावं. बाबाक ठेवलो आपल्या बापाची, तर आमी ताचीच पाटलाव धरा. म्हणटच ह्या बलिदानान आमी भाग घेताना तो जेजू जाणें बापाची वाखणणी केली सगळे परिस्थितीन, तो ह्या वेदीचेर हाजीर जातलो. ताका शिवुया, ताच्या जिवितान मेळ्ळेले गूण आमी आपणावया. सगळे परिस्थितीन सगळे घडयेक ताका वाखणून आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे सोडवणेच्यो वाटो जतनायेन शिकूंक, आपले परजेक त्या वाटांनी चलूंक आदार दिवंक, आपलो आनी तांचो बावाट खोलावंक ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत पुरती पावलां मारल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांक आपापल्या धर्माच्या वाटांनी चलूंक सगळीं सोंपेपणां दिवंक आनी लोकां मदें एकचार सांबाळूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी क्रिस्ती बावाटांनी देव दिता त्या तरेतरेच्या घडीतांनी देवाच्यो वाटो समजून घेवंक आनी सगळे परिस्थितीन देवाची वाखाणी करूंक एकचारान बावाट जिवंक देवा लागीं मागुया. बावाटाचे आकारणीच्या वावरा खातीर हो दीस पाळटना आमच्या गोंयच्या फिगोर्जांनी जायतीं संदेशकारां
भुरग्यांक जेजूची वळख दिवचो बरो वावर कोत्ता. देवाच्या राजा खातीर केल्लो हो वावर आत्मीकपणीन सुरकोळ जावंक देवा लागीं मागुया. बापा, कांय मागणी आमी तुजी मुखार दवरल्यान सगळे परिस्थितीन सगळें बरें चलता तेन्ना वायट जिवितान येता तेन्ना वादळ मळो उप्रासता तेन्ना सदांच तुजेर विस्वास दवरून जीव आमकां कृपेन भर. हे आमी मागता जेजूचे नांवान. Amen.